पंचामृतात स्वाद आस्वाद सीझन 3 च्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमी आसा फोंड्या हांगासर आनी फोंड्या हांगासरले पॅन एरोमा रेस्टॉरंट आसा आमचे आजचे किचन पार्टनर. हे रेस्टॉरंट गोंयभरान फेमस आसा तांच्या डिलिशियस जेवणा खातीर, पण ताच्या बरोबरूच हांगासर तुमकां मेळटा परफेक्ट पार्टी वेन्यू. जशें की पळोवंक शकता की आतां आमी आसा तांच्या टॅरेसाचेर आनी नांवा प्रमाणेच तुमकां हांगासर मेळटा पॅनोरामीक व्यू. त्याच्या बरोबरूच हांगासर परफेक्ट हांगा सगळे डेकोरेट केल्ले आसा, परफेक्ट तुमचे फंक्शन सेलिब्रेट करपा खातीर. सो आज आमी हांगासर आमचो एपिसोड शूट करपाचे आसा. आजची आमची गेस्ट एम्बेसेडर ऑफ गोवन म्युझिक टू द वर्ल्ड. ती सुमार 16 भाशांनी पदां म्हणटा. उत्सुकता वाडल्या जाणून घेवपाक कोण ती पळयात. सपनात म्हज्या येऊन म्हाका सोतोयताय, केसात म्हज्या बोटां पुशून ओळू वेगीदार. आजची आमची गेस्ट अँबॅसेडर ऑफ गोवन म्युझिक टू दी वर्ल्ड सोनिया शिरसाट. भारतातली गोवन फदिस्ता. वेगवेगळ्या देशांनी ती गायता. गोंयच्या सांस्कृतिक आणि म्युझिकल कार्यक्रमांनी ती गाता. यो मोगा म्हज्या मोगा आपली खेळू नाका. फादू ह्या पुर्तुगीज गाण्याच्या प्रकारांत ती पारंगत. सदांच हसतमुख आणि चेअरफुल. जाणून घेऊया तिची फुडी साइड. आजची आमची गेस्ट ब्युटिफुल पर्सनॅलिटी विथ ब्युटिफुल वॉइस. लेट्स वेलकम सोनिया शिरसाट. वेलकम सारिका. कशी आसा? गुड. देव बरें करूं फॉर दिस इन्विटेशन. एक्चुअली खूब बरें आसा तुमकां हांगासर इन्वायट करपाक आनी आज तुमकां एक डिफरंट रोलान आमी पळयतली. सो आमी आज खूब उलोवपाची आसा, खुबश्यो गजाली आमी करतली. आनी कुकिंगाची आवड कितली आसा? कित्याक ऑब्वियसली कुकिंग शो भरपूर आसा. आवडटा करपाक. हय, स्कुलान आसतना सुद्दां आय स्टार्टेड बेकिंग. आय थिंक when I was in 7th standard or something. ओके, सो स्कुलांतल्यानूच स्टार्ट केल्लें. हय, फ्रॉम दॅट एज. हय. इतल्या कंट्रीजान ट्रॅव्हल करता. सो डिफरंट कुझीन तुमचे ऑब्वियसली तुमी टेस्ट केला आसतले. सो गोंयचे कुझीन आनी ते म्हणजे तुमकां कितें दिसता खंयचे तुमकां चड प्रिफर तुमी करता? क्विझीन खंयचेंय आसूं न्ही सारिका, इट्स टेस्टी. इट हॅज इट्स ओन फ्लेवर, इट्स ओन इनग्रिडियंट्स. पण अशें खूब भोंवून न्ही, भायलें जेवण खूब जेवन न्ही, एक 7-8 दीस जाले की यू फील लायक इटिंग समथींग फ्रॉम होम. हय, एक्झॅक्टली. हय, यू फील होमसिक. पण पर्सनली तुमकां खंयचें जेवण तुमचें फेवरेट डिश खंयचें? म्हाका रायस फिश थाली. फिश थाली. गोवन, टिपिकल गोवन. Typical Goan. प्रोफेशन वायज यू स्टार्टेड एज अ लेक्चरर, लॉ लेक्चरर. डिग्री आसा LLM ची आनी बॅकग्रावंड ऑफ डॉक्टर्स. सो स्विच ओवर टू म्युझीक कशी जाली? सिंगींग सद्दां आशिल्लें रायट फ्रॉम चायल्डहूड. स्कुलान कितें सिंगींग कॉम्पिटिशन काय सिंगींग प्रोग्राम कितें आसचें जाल्यार आय यूज्ड टू ऑलवेज पार्टिसिपेट. सो इट वॉज अ पॅशन. आनी घरा सुद्दां पप्पाक म्युजीक आवडटालें. मम्मा म्हणटाली घरान आपलें कितें कितें करीत घरान. शी यूज्ड टू सो आदी पासूनच सुरू आशिल्लें. हय, बट नोबडी वॉज ट्रेन्ड. मम्मा डिडंट लर्न म्युजीक, नीदर इंडियन नॉर वेस्टर्न लायक मी. आय ऑल्सो हॅव नॉट ट्रेन्ड. आनी मागीर जोक एक आशिल्लो, SSC जालें न्ही की मागीर वॉट नेक्स्ट हो क्वेश्चन पडटा पळय. सो पप्पा विचारतालो वॉट डू यू वॉन्ट टू डू नेक्स्ट. आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स. आर्ट्स कितें, कॉमर्स कितें, सायन्स कितें कांयच कळुना म्हाका तेन्ना. सो म्हज्या भावान एक्सप्लेन केलें वॉट डू यू सी युअर सेल्फ डुईंग इन द फ्युचर. सो आय सेड सिंगींग. तर पप्पा म्हणपाक लागलो नो 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 वॉट एल्स. आय एम लायक टिचींग. सो पप्पा ना व्हडलो एक बूक हाडलो करियर गायडन्साचो, दवरलो म्हज्या समोर आनी हांव दीसभर तें वाचीत गेलें. तरी म्हाका एट द एंड ऑफ द डे आय डिडंट नो वॉट आय वॉन्टेड टू डू. बट आफ्टर दॅट आय डीड माय BCom, मागीर LLB, LLM. आनी LLB करतना आय जॉयन द बँड. तर सिंगींग स्टार्ट जालें. आनी LLM करून आय स्टार्टेड टिचींग लॉ. तर टिचींग स्टार्ट जालें. सो एक्चुली 10 वर्सां नंतर एक्झॅक्टली हांवें जें म्हणिल्लें तेंच जालें, सिंगींग आनी टिचींग. सो इट वॉज अ पॅशन की मागीर तें टर्न इन टू अ प्रोफेशन. सो प्रोफेशनांतल्यान प्रोफेशन वॉज लेक्चरर आनी पॅशन तुमचो फॉलो करून तुमी आज इतली नामना केली. सो हाव डू यू फील? तुजें डिसिजन कशें आशिल्लें की तुमकां दिसता? सेफ डिसिजन आशिल्लें. कारण लॉ शिकतानाच आय गॉट इन टू सिंगींग. आनी LLM करून शिकोवपाक गेलें. सिंगींग चालूच आशिल्ली. But when singing took over and became a very strong part of my career, that is when I took the full plunge. So it was a very
सेफ स्विच बिकॉज ऑफ माय पेरंट्स गायडन्स. ओके, ताका लागून आमकां इतली बरी कलाकार मेळ्ळा जी गोवन म्युजीक आख्ख्या जगान स्प्रेड करता आनी तुमकां म्हणलांच न्ही एम्बेसेडर ऑफ गोवन म्युजीक टू द वर्ल्ड. सो कशें कितें आशिल्लें तें, लायक हाव इट इज? So basically because I was performing Goan music around Mando, Dulpo, Dikni, Fado, Kokni film songs, old songs, traditional songs. तर एकदा म्हजे प्रोग्राम जाले दिल्ली जाले, मागीर प्रोग्राम बँगलोर जाले. दिस इज आय एम टॉकिंग अबाउट 2007. आय जस्ट स्टार्टेड माय करियर, वॉज हार्डली 5 years old. तेन्ना न्ही पोर्चुगीज एम्बेसेडर आशिल्लो लुईस कास्टो मेन्ज म्हणून, हू वॉज इन डेल्ली. आणि ही वेंट ऑन लेटर ऑन टू बिकम कल्चरल मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ऑफ पोर्चुगल. म्हणजे आफ्टर ही वेंट लेफ्ट इंडिया अँड वेंट बॅक. सो ही हॅड गिवन मी दिस, when he introduced me as the ambassador of Goan music to the world. आणि म्युझिकेन आवड आसात, बाकीचे खुबशे एक्टिविटीज तुमी करता. सो जेन्ना फ्री आसता, म्युजीक करपाची नासता, मूड नासता काय ना, तेन्ना कितें करता? कितें करपाक आवडटा तेन्ना? आय लायक टू कूक, आय लायक टू बी एट होम. म्हजे पेट्स आसा तांचे बरोबर बेश्टे बसता. डॉगीज आसा, एक बुकलो आसा, लिटल बीट ऑफ गार्डनिंग. म्हणजे घरा रावचें अशें दिसता. एक्चुअली न्ही फोंड्या खूब लोक कंप्लेन करता तूं फोंड्या दिसत ना. कित्याक जेन्ना हांव फोंड्या आसता न्ही, हांव घरान भितर आसता सामकें. आय डोंट फील लायक गेटिंग आवट ऑफ द हावज. खरें. ओके, सो तुमकां सोदपाक जाय आनी घरा वचपाचें. ओके, सो आमच्यो गजाली अश्योच कंटिन्यू आमी करतली, पण ताच्या पयलीं आज आमी जें करपाक जाय, तुमकां एक डिफरंट रोलान आमकां सगळ्यांक दाखोवपाक जाय, तें म्हणल्यार कुकींग. आनी म्हाका ते बांगडे दिसता. सो बांगडे फेवरेट आवडटा? बांगडे फेवरेट म्हणजे आय चोज दीस रेसिपी कारण म्हाका मम्मा ही रेसिपी करताली. आनी खुबदां मागीर पार्टी जाताली न्ही, तेन्ना त्या दिसांनी इन द 90s सद्दां विसवण मेळनाशिल्लें फोंड्या बाजारान. सो शी हॅड गेस्ट कमींग इन द इवनींग आनी नुस्तें कितें करूं, कितें तरी बरें नुस्तें करूं जाय न्ही. सो खुबदां आमकां बांगडे मेळटा. आनी तेन्ना बांगडे वॉज सिंपल फीश आनी इजी. आतां बांगडे म्हारग जाल्या. सो मम्मा हो रेसिपी करून तुमकां फायनल प्रोडक्ट दाखयता. people would not understand whether it was fish, whether it was chicken, what it was. इतले बरें लागताले पण कितें तें कळनाशिल्लें. ओके, सो कितें करून दाखयतलें आमकां तुमी? So this is I call it mackerel fillets or fillets that you cut. आनी ताजो मसालो मातसो वेगळो आसा. And then it's a fried fish basically. It goes well with pulao, it goes well with fried rice, it goes well with fish curry rice. So you can make it. ओके, सो एक बरे तरेची आमकां आज डीश हांगा पळोवपाक मेळटली फ्रॉम अ ब्युटिफूल पर्सनॅलिटी. आनी डिश तितले टेस्टी जावपाचीच आसा ऑब्वियसली. आनी ट्राय करून पळयला आसतली खूब फावटी तुमी स्वता? येस, खुबदां केला. ओके, सो ही आजची इंटरेस्टिंग अशी रेसिपी आमी पळोवया. मॅक्रल फिले आनी ताका आमकां कितें लागता तें पळोवया. ती कशी करपाची सगळें आमी आतां शिकून घेवया. ओके, सो पयलीं कितें? सो बेसिकली आमी बांगडे घेतात न्ही, तर कशें उजरोवपाचें. नॉर्मल उजरोवन घेता पळय तशें घेवप, पण कुडके करप ना. आनी मागीर शार्प नायफ घेवन हो जो सायड आसा न्ही हांगच्यान आमी रेशियादा कशें कापतात तशें कापून, पण आमी थंय बॉल्स करता आनी भितर मसालो घालता. सो रादर दॅन दॅट यू कट कंप्लिटली. सो बांगडो आसा पळय ताजो वयलो एक स्लायस मेळटलो आनी सकयल्लो एक स्लायस मेळटलो. अँड वॉट वील बी लेफ्ट इज द स्पायन. यू विल गेट स्लायसीस लायक दीस. ओके, सो दीस इज अ फिले. ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज कटिंग द फीश. सो एक वयलो भाग जालो आनी हो एक दुसरो सकयल्लो भाग जालो. ओके, so we just take this, we put salt. We have special salt today. Yeah. Pink panchamrit salt. This normal आमी मीठ घालता पळय आनी ताका एक मसालो तयार करूं जाय. So I have made a masala here. हितून हांवें एक 1.5 teaspoon chopped garlic, 1.5 teaspoon chopped ginger घातला, 1.5 teaspoon मिरची घातल्या, salt. तातून मागीर एक 1/2 teaspoon जिरा, अबाउट 5 or 6 cloves आनी एक 1/2 teaspoon ब्लॅक पेपर. हे सगळे तुम्ही ग्राइंड करपाचे. तर आमी हितून उदक घालनासतना ग्राइंड केला तो वी आर अलाउड टू पुट लायम ज्यूस. मिक्स करता. सो दॅट इज डन. वी अप्लाय द मसाला ऑन द फिश. आनी बेस्ट पार्ट की जेंकां बांगडे खावपाक कळना, कांटे काडपाक कळना, तांकां हांगा कांटे ना, कांटे सगळे काडिल्ले. काडले. आतां मसालो असो लायलो न्ही, हो मसालो करून सुद्दां दवरल्यार जाता. देन मसालो लावन आमी वी हॅव टू ब्रेक एन एग
and beat it up. We will need it for coating. Lightly beat करपाचो. You just coat it in the egg. हय. Thank you. रवो लावून थोडो वेळ दवरचो. So that the rava gets stuck. गोवन आशिल्ल्या कारणान फूड फिश लवर. सो तुमचे फेवरेट फिश खंयचे? लेपो. 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 So basically अशें कोट करून दवरपाचें. And then you just have to fry it. सो खूप इन्स्टंट आणि अशें म्हाका दिसता फास्ट करू हय, शकता हय. आमी हे. ओके सो पंचामृताचे हांगासर खोबरेल तेलूय आसा आणि सनफ्लावर ऑयलूय आसा आणि आतां आमी यूज करतले ते हे सनफ्लावर ऑयल. ओके सो दिस इज इट. ओके सो वेन यू आर इन अ सिंगींग प्रोफेशन तुमकां खूब काळजी घेवची पडटा लायक यू हॅव टू रिस्ट्रिक्ट टू सम फूड एंड ऑल. सो तुमी मागीर कशें मॅनेज करता ते? डू यू हॅव टू फॉलो ऑल दॅट? यू नो वॉट सारिका, हांव ट्रेन सिंगर न्ही. हांव म्हणजे आय डेंट गो फॉर क्लासीस, आय डेंट हॅव अ गुरू. तर अशें म्हाका हे सगळे जे रियाज आनी काळजी घेवची पडटा पळय ते कोणें म्हाका केन्ना सांगूना, शिकोवना आनी हांव शिकलें ना. सो हांव सगळें खाता, लोणचें सुद्दां खाता. फक्त एक म्हणजे ॲज अ नॅचरल हॅबिट आय एम नॉट अ बिग फॅन ऑफ कोल्ड थिंग्स. सो आमचें तेल गरम जाला, रवो इज फ्रायंग. येस, आमी नुस्तें फ्राय करता. बोथ द सायड्स. जेन्ना फर्स्ट टायम किचनान गेल्ली तेन्ना कितें तरी अशें फनी इन्सिडंट याद आसा? फनी इन्सिडंट. आमी आय मस्ट हॅव बीन अबाउट 10 years old. मम्मा नाशिल्ली घरान, मम्मा भायर सरिल्ली आनी म्हजो भाव आशिल्लो रवी, हांव आनी म्हजे फ्रेंड शबाना आयिल्ले. आनी आतां शबाना आयला, ताका कितें तरी सर्व करूंक जाय न्ही. सो आमचो मूड, वी गॉट इन द मूड ऑफ मेकिंग एप्पल मिल्क शेक. पण एप्पल पील करूंक जाय म्हण कोणें म्हाका सांगूना. सो विथ द पील घातलें, एक चूक थंय जाली. आनी दुसरें म्हणल्यार मिक्सराचें धाकण घालून हात धरूंक जाय हें कोणें सांगून आशिल्लें. सो आमी सगळे इन्ग्रिडियंट्स घालून ऑन केले. एप्पल मिल्क शेक वॉज ऑन द रूफ. सो दॅट वी रिमेंबर टील डेट. हय, टील डेट. ओके म्हाका दिसता जेवणाची हेच एक मजा आसता की आमी कितें तरी करपाक वता आणि कितें अशेंच जाता आनी त्योच यादी आमकां उरता, लायफ टायम अजून उरता. म्हाका दिसता खूब जी आमची पळोवपी आसतली जी तुमकां वळखता, तुमचें सिंगींग आयकता, तांकां खबर सुद्दां आसची ना की तुमी इतली एक्सपर्ट आसा कुकिंगान म्हणून. म्हाका दिसता आतां सगळ्यांक कळटलें. ना पण ॲक्च्युली तांकां दे शुड हॅव गेस्ट न्ही. डबल एक्सेल सायज म्हणजे जेवप खावप चड आसता न्ही. ओके आणि आतां आमी हे रेसिपी आमची टेस्ट करून पळयतलीच, पण म्हाका दिसता सगळे जाण वाट पळयता आसतली जेवणाची कमी आणि तुमच्या आवाजाची, जो आवाज सगळ्या पर्यंत पावपाक जाय आणि परफेक्ट ओकेजन आसा. म्हाका दिसता आमकां किचनान बायलांक संवय आसता. सो 2 लायनी तुमचे कडल्यान आमच्या सगळ्या पळोवप्यां खातीर, जो पर्यंत आमचे हांगासर हे फिश फ्राय जाता तो पर्यंत. Yo moga, muja moga, apalipa खेळू नका. Yo moga, muja moga, ओशे तू सोतोय नाका. Yo moga, muja moga, apalipa खेळू नका. Yo moga, muja moga, ओशे तू सोतोय नाका. वाव. थँक्यू, देव बरें करूं. सो स्वीट. आणि फॅन फॉलोईंग भरपूर आसतली. सो एनी इन्सिडंट तुमकां याद येता की सम अशें कितें तरी जाला की फॅन तुमचो कोण आयला आणि तुमकां कॉम्प्लिमेंट्स भरपूर मेळटा आसतलेच, पण एक स्पेशल कॉम्प्लिमेंट जो आज पर्यंत याद आसा? एक क्यूट कॉम्प्लिमेंट ॲक्च्युली. इट इज अ कॉम्प्लिमेंट टू मी अँड टू अनदर सिंगर. तर नावेली सायडीन तेलावली म्हणून एक गांव आसा, थंय शो जाल्लो. तर प्रोग्राम काबार जालो आनी आय वॉज वॉकिंग टू द कार. तेन्ना एक जाणटी बायल आनी आपली धूव 2 जाणां वतालीं. शी स्टॉप मी. बाये बाये, तुवें कांतार म्हटलें न्ही, बरें म्हटलें. तूं लोना गे धूव न्ही. कित्याक ताळो तसो आनी लोनाची कांतार आशिल्ली. आय थिंक आय वूड हॅड सांग. सो हांव म्हणलें ना, तूं लोना गे धूव न्ही. So she thought I was Lona's daughter. Years later, I told this story to Lona. So Lonaक बेश्टी आमी बशिल्लीं उलयतालीं म्हाका खबर आसा अशें जाल्लें. तुवें हय म्हणपाचें न्ही, तूं म्हजी धूव म्हणून. सो इट्स अ क्यूट स्टोरी इनवॉल्विंग मी अँड लोना. म्हाका दिसता अशें जेन्ना कॉम्प्लिमेंट मेळटा तेन्ना खरेंच लोकां कडल्यान म्हणजे तेंची एप्रिसिएशन इज मोर इम्पॉर्टंट आय गेस.
आणि तुमकांय भरपूर एवॉर्ड्स मेळ्ळा सो वीच इज द म्हणजे तुमकां लागीं असो एवॉर्ड जो तुमी सदांच मोस्ट प्रेशियस. 2 awards म्हाका which is very prestigious and very important to me. One is Yuva Srujan Puraskar given by Art and Culture Department, Government of Goa, and the other is Ustad Bismillah Khan, again Yuva Puraskar. It's given by Sangeet Natak Academy. आमी स्टार्टिंगूच इंट्रोडक्शनाक सांगिल्लें की आमची आजची जी गेस्ट आसा ती 16 डिफरंट लँग्वेजीस इन सॉंग म्हणटात आनी दॅट इज लायक म्हाका जेन्ना हांवें फर्स्ट सर्च केलें आनी वेन आय केम टू नो आय वॉज लायक कितें 16 डिफरंट लँग्वेजीस म्हाका तें नांवां सुद्दां येवची ना 16 लँग्वेजीची. सो कशें तुमी म्हणटाली तुमी स्वता उलयतात लँग्वेजी सगळ्यो तुमकां येता की कितें? हांवें 16 भाशांनी म्हटलां. आय हॅव संग इन 16 लँग्वेजीस. आय स्पीक ओनली 6 नॉट 16. हय. आनी खुबदां क्वेश्चन येता की इफ यू डोंट स्पीक द लँग्वेज हाऊ कॅन यू सिंग. तर इट इज व्हेरी सिंपल. यू मस्ट यूज फोनेटिक्स. जे साऊंड्स असतात न्ही ते साऊंड्स यूज करून you repeat the words. Of course, you have to also understand what you are singing. It's a happy song, sad song, a religious song for God, or it is for your girlfriend. You have to understand that and put that bhav while singing. आणि basically phonetics. ओके, अशें खंयचे सॉंग तुमकां आतां याद येता जे तुमकां लँग्वेज येना पण तुमी बऱ्यापैकी म्हणला सो ताज्यो आमकां 2 लायनी आयकुया आमी. तर ही भाषा जावन आसा स्वाहिली. ही आफ्रिकन भाषा. तर आय डोंट स्पीक द लँग्वेज एट ऑल. आमी नांव आयकूंक ना केन्ना. आणि खूप फेमस सॉंग आसा मलायका म्हणून. Malaika, nakupenda malaika, malaika, nakupenda malaika, nami nifanyeye shindwa na mwenzio, nashindwa na mali sinawe, ninye kuoa malaika. मिनींग काय कळूंक ना. आवाज खूप सुंदर पण कितें मिनींग आशिल्ले? आय थिंक मलायका मीन्स माय एंजल अशें कितें तरी. इट्स अ व्हेरी ओल्ड नोन सॉंग. या सो स्वीट. आणि म्हाका दिसता आमचे इतले स्वीट वॉयस आयकता हांगासर आमचे बांगडे तयार झाले बांगडे झाले. हय. तर आमी काडुया एंड वी पुट इट इन टिश्यू पेपर एक्स्ट्रा ऑयल अब्जॉर्ब करपाक. ओके आनी जालें. येस. ओके सो आमच्या पहिल्या सेगमेंटांतले म्हणजे स्वादेश आमचो हो तयार आसा आणि फुडल्या सेगमेंटाक आमी वचुया पण तेच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येवया पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नाका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादीक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. विसावा उपरांत तुमच्या सगळ्यांचे परत एक फावटी स्वागत पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. आणि वेळ जाला आमच्या सेकंड सेगमेंटचो जो आसता आमचो खेळ टायम. आमची गेस्ट तयार आसा आजचो खेळ खेळपाक आणि खेळ सोंपोसो आसा. आमी पयलीं तुमकां ब्लायंड फोल्ड करतली. ओके आणि तुमकां आमी फ्रुट्साचो वास दाखयतली. तर खंयचे फ्रूट तुमी गॅस करपाक जाय. ओके सो पिशी गेम. फ्रूट आमचे हे स्लायस स्मेल इट. I can hold it. या It feels like an tangerine orange type, but inside it isn't. येस इट इज एन ऑरेंज. It's an orange? It's an orange, okay. ओके All right. व्हेरी इझी सिम्पल जस्ट स्मेल इट. I think this is guava. नो ट्राय अगेन. Okay, can I have the fruit? या I can't make out. Oh God. What is it? We can taste it. Plum. Right answer. Okay. This is very easy. I'm all confused. Can I have the fruit? Yeah. This is an apple. Yeah, right. This is an apple. Can I have the fruit, please? Avalo. Right. Avalo. Fruit.
This is a pear. Right? This is a pear. Okay, so all right answers. Yay! wow, thank ओके you. ते पोहोचू शकता सगळे. ओके गेम बऱ्यापैकी हां खेळा सगळे फ्रुट्स आमचे बऱ्यापैकी गॅस केला ताका लागून तुमकां एक स्पेशल गिफ्ट आसा फ्रॉम पॅन एरोमा रेस्टॉरंट रिक्वेस्ट करता रतीश नायक पॅन एरोमा रेस्टॉरंटचे ओनर हांच्यांनी हांगा येवन आज आमच्या गॅस्टाक गिफ्ट दिवचे तांचे. Okay, here is your gift. Thank you very much. A food voucher from Pan Aroma Restaurant for you. Thank you. Thank you. देव बरें करूं. ओके सो आता टाइम झाला आमच्या फुडल्या सेगमेंटचा जो असता तडका विथ शेफ आणि आज पॅन एरोमा रेस्टॉरंटचे शेफ आमच्या बरोबर असतले आणि आमच्या गेस्टाक एक स्पेशल डिश करून दाखयतले. ओके फॉर यू स्पेशली. Wow. आता मी असा तडका विथ शेफ या सेगमेंटान आणि आमच्या बरोबर जॉईन झाला आता पॅन एरोमा रेस्टोरेंट के शेफ मुन्ना सिंह. आपका स्वागत है. और आप आज क्या बनाने वाले हो? प्रॉन्स बनाना लीव्स बनाने वाला ओके प्रॉन्स इन बनाना लीफ. जो भी बना रहे हैं बहुत अच्छा बनाना है क्योंकि स्पेशली हमारे गेस्ट के लिए बनाना है और उनको भी सिखाना है. ओके ओके सो ये जो डिश है वो आप दिन में कितने ऑर्डर्स आते हैं इसके? इसके जाते हैं मतलब 10-12 10-12. और आप ही बनाते हो? हाँ तुम्ही रेग्युलर विजिट करता रेस्टॉरंटात सो तुम्ही केन्ना ट्राय केला ही रेसिपी? ना ही रेसिपी ट्राय करू ना. ओके सो म्हाका दिसता परफेक्ट रेसिपी तुमच्या Yes. खातीर आसा ही. सो प्रॉन्स इन बनाना लीफ आमी करपाची आसा आणि आमकां मुन्ना सिंग ही डिश शिकयतले. सो पहले क्या करना है अभी? पहले बोल लेंगे प्रॉन्स घेतले आमी. टेस्ट ऑन मेरा सॉल्ट और मिक्स विद ये क्या पेस्ट है? कौन सी पेस्ट है? ये हमारा धनिया और कांदा और मिर्ची और अदरक गार्लिक पेस्ट कांदा भी डाला है इसमें. हाँ ग्रीन पेस्ट पण ऑनियन With onion. ऑनियन तो एक पोर्शन में आप अराउंड 8 प्रॉन्स सर्व 8 पीसेस. ये मैरिनेट करके रखना है या डायरेक्टली बनाना है? नहीं इसको ऐसे भी रख सकते हैं ज़्यादा. और इसे बनाना पड़ता है. इसको इसमें डाल के हल्का सा इसमें पेस्ट डालनी है और इसको ब्राउन करते हैं. खाली इसको ये मसाला लगाना है और कुछ नहीं? ओके ठीक है. आपको अभी स्टीम करना है या फ्राई करोगे आप? फ्राई करना है. फ्राई करना है. ओके सो प्रॉन्स इन बनाना लीफ ही एक वन ऑफ द मोस्ट पॉप्युलर डिश आसा पॅन एरोमा रेस्टॉरंटच्या मेनूचेर आणि चडशे जे हांगासर येतात कस्टमर्स ते हेच ऑर्डर करतात आणि इट इज व्हेरी टेस्टी. ओके तुम्ही जेन्ना हांगासर येता तेन्ना तुम्ही खंयची डिश प्रिफर करता हांगासर? तंदुरी. तंदुरी. ओके ती बरी Tandoori येता. stuff is such. Actually, all the dishes are Sarika. But personal favorite is like tandoori. And most importantly, the quality has been standard for now. I think it's going to be 10 years 10 that years, Panorama is in Ponda. So it's nice. Ponekar feels proud. ओके सो तुमकां जर टेस्टी आनी डिफरंट डिशीज जर खावपाक जाय डेफिनेटली तुमकां पॅन एरोमा रेस्टॉरंट फोंड्या आसा तांकां हांगा विजीट करपाकूच जाय. मस्ट ट्राय. और ये कितनी देर मतलब हमें फ्राई करना है अभी? इसको 5 से 10 मिनट. और कैसे पता चलता है कि फ्राई हो गया? मतलब मालूम पड़ जाएगा ना. मालूम पड़ेगा ना. ये जो डिश है शेफ ये कहाँ का है? ये हमारा सर केरले का है. ओके सो आजची आमची स्पेशल रेसिपी प्रॉन्स इन बनाना लीफ तयार आसा आणि आमकां ही बऱ्यापैकी करून दाखयली मुन्ना सिंह आणि आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपने इतनी बढ़िया डिश बनाने को सिखाई हमारी गेस्ट को. अभी हम लोग ये टेस्ट करने वाले हैं. ओके सो आमचे शेवटचे सेगमेंट आसता आमी आजच्यो दोन्ही स्पेशल आमच्यो आजच्यो डिशीज आमी टेस्ट करून पळयतली. आस्वाद ताचो घेतली आमी. त्या सेगमेंटान वचचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येवया पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नका हां. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न झिंक फॉलिक ऍसिड विटामिन ए बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता.
Pride of Ponda, Pen Aroma. विसावा उपरांत तुमच्या सगळ्यांचे परत एक फाटी स्वागत पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 आणि आता आम्ही पावल्या आमच्या शेवटच्या सेगमेंटान जे आम्ही आस्वाद घेतली आमच्या आजच्या दोन्ही रेसिपीजांची स्वाद आम्ही पयलींच घेतला पण आता वेळ झाला आस्वाद घेवपाचो ओके सो आता आमकां जॉईन झाला पॅन अरोमा रेस्टॉरंटचे ओनर रतीश नायक वेलकम तुमकां परत एक फावटी आणि आमची गेस्ट आमच्या बरोबर ऑलरेडी आसा आणि एक आमची जी आजची गेस्ट आसा तिने आपले प्रोफेशन आणि आपले पॅशन फॉलो केल्ले आसा तशेंच आमच्या बरोबर आजचे आमचे पॅन अरोमा रेस्टॉरंटचे ओनर आसा तांच्या बद्दल सांगचें म्हणल्यार ते स्वता एक मरीन इंजिनियर आसा आणि तांच्यांनी आपलो पॅशन फॉलो केला हे रेस्टॉरंट सुरू करून ओके सो तुमकां खबर आशिल्लें येस फोंडेकार न्ही आमी रायट आणि तुम्ही रेग्युलर हांगा विजीट करतात सॉर्ट ऑफ आय एम नॉट अ व्हेरी रेग्युलर रेस्टॉरंट गोअर बट पॅन अरोमा इज माय फेवरेट इन ओके नायस ओके सो आज आमच्या गेस्ट तिने एक स्पेशल हांगासर डीश आमच्या खातीर प्रिपेअर केला मॅक्रल फिले सो ते तुमकां टेस्ट करून सांगपाक जाय ते कशें जालें आणि जर ते चडूच बरें जालें जाल्यार तुमी तुमच्या मेनून हे ऍड करू शकता हय पण नाव घालचें कॉपीरायट टेस्ट करता आणि मागीर डिसायड करता ओके प्लीज मी गुड टेस्ट सो कन्फर्म मेनूचेर Confirm. करपाचें कॉपीराइट्स विथ कॉपीराइट्स येस खरेंच बरें जाला विथ ऑल दॅट मसाला ब्लेंड एक तिखट आमट आणि त्या मसाल्याची टेस्ट परफेक्ट कॉम्बिनेशन टू गुड आणि आजचे थँक यू नाव वी ट्राय द बनाना लीफ Very nice. And the prawns are cooked just enough, not overcooked. लिटरली यम्मी तर नेक्स्ट टाइम इतल्यान ऑर्डर करू शकता तुम्ही Now येतले हांगा डायरेक्ट. ओके सो आजचे आमचे दोन्ही ज्यो डिशीज आसा यम्मी परफेक्ट आणि स्पेशली पॅन अरोमा रेस्टॉरंटान येवन खावपाची अशी ही डिश आसा सो प्लीज विजीट करा आणि हांगासर आमच्या गेस्टान स्पेशल मॅक्रल फिले तुमकां शिकयला सो प्लीज घरा कडेन ट्राय करा ओके सो आमची आजची हांगासर गेस्ट आयला ताका लागून पंचामृता कडल्यान एक स्पेशल तांच्या खातीर एक हॅम्पर आसा सो रिक्वेस्ट करता संजू नायक जे पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटीव आसा की तांच्यांनी प्लीज हांगा येवन आमच्या आजच्या गेस्टाक तांचो हॅम्पर दिवचो सोनिया मॅडम आमचे रेग्युलर हांगा विजीट करतात तरी पूण आज आमी एक फोनाचेर ती एग्री जाली हांगा येवपाक खूब बरें दिसलें परत येत रावात Thank you very much. With such tasty food, definitely. देव बरें करूं. सारिका रेग्युलर येता आमचे कडेन हांगा पॅनोरमाक प्रमोट करता आनी अशें हे स्वाद आस्वाद प्रोग्रामा थ्रू आनी आमचे आनी फेमस जाता पॅनोरमा बीन थँक्यू सो मच थँक्यू सगळे आमचे पळोवप्याक सांगता की पॅनोरमाक तुमी जरूर गुजरात एकदां विजीट दिवची आनी आमचे सगळे डिशाचे आस्वाद घेवचो येस I also want to thank you. Thank you very much. थँक्यू सो मच अ मेसेज फ्रॉम यू Message is eat well, stay healthy, and God bless everybody. Thank you so much for this invitation. Thank you so much. Panchamrut, thank you very much. Panorama, thank you so much for this invitation. जेन्ना फोण्या कितें जाता न्ही अशें फोण्याकारांक मातशें अशें बरें दिसता उमेदची येता सो थँक्यू अँड ऑल द बेस्ट टू द प्रोग्राम थँक्यू सो देव मच बरें करूं आमची आजची गेस्ट खरेंच बरें दिसलें आमकां तांकां हांगासर आजच्या ह्या कार्यक्रमान आज स्पेशल डीश आमच्या खातीर तेणें प्रिपेर केली तिजो स्वीट वॉयस आमी सदांच आयकता आनी आमकां तिचेर खरेंच खूब अभिमान आसा कित्याक आमची गोंयची जे सॉंग्स आसा ती सगळ्या आख्ख्या जगभरान ती प्रमोट करता
इट्स रिअली ऑनर टू हॅव यू हियर आणि खरेंच आम्ही खूप एन्जॉय केले तुमच्या बरोबर आणि तुमची डेफिनेटली लाईव्ह सिंगींग आमकां आयकुपाची संद मेळ्ळी थँक्यू सो मच आणि ॲक्च्युली एक फोन कॉलाचेर तुम्ही आयली ताका लागून खरेंच परत एक फावटी तुमकां देव बरें करूं म्हाका आपयलें म्हणून थँक्यू व्हेरी मच. आणि मना काळजांतल्यान परत एक फावटी देव बरें करूं म्हणटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट जे आमचे आजचे किचन पार्टनर आशिल्ले तांकां आणि प्लीज तुम्ही हांगासर यात आणि एका पेक्षा एक यमी डिशीज तुम्ही हांगासर ट्राय करू शकता ताजो आस्वाद घेवं शकता मुजरत यात आणि स्वाद आस्वाद पळयत रावात आणि बरें जेवयत रावात. बाय बाय. थँक्यू सो मच.